नमन तुका देवा बापा, जीवित दिल्या सत्यवंता, सर्गा संसारात रास करतेल्या, महिमा तुका येरसणारा. नमन तुका देवा बापा, जीवित दिल्या सत्यवंता, सर्गा संसारात रास करतेल्या, महिमा तुका येरसणारा. महिमा 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 महिमा. प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता, ओणीसल्या दैविक सोबदा, संसारात मुसवा हानायल्या, अर्गा तुका सोडवून दारा. प्रणाम तुका जेजू ख्रिस्ता, मोणीसल्या दैविक सोबदा, संसारात मुसवा हानायल्या, अर्गा तुका सोडवून दारा. अर्गा दुनिया अर्गा सोमिया, अर्गा दुनिया अर्गा सोमिया. होगळप तुका परात्रिता, जीवी दिवच्या बुडवून सता, मनशांक नवे रूप दितेल्या, स्तुती तुका कृपेवंता. होगळप तुका परात्रिता, जीवी दिवच्या बुडवून सता, मनशांक नवे रूप दितेल्या, स्तुती तुका कृपेवंता. स्तुती महिमा स्तुती दनिया, स्तुती महिमा स्तुती दनिया. हालेलुया 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 आमका रसलेलो आमचो रसनार, आमची सोडवून गेलेलो आमचो सोडवणदार, आमका पवित्र कसो पवित्र आत्मा, आमचो त्रिएक देव तुम्ही या पवित्र साक्रामेंटांत तेगीजन सांगता आदर आसात. हे सत आमी वळखून घेता, तुका ते गायकी आमी नामान करता, आराधन करता.
करता स्तुती करता आमकांच या घडये तुमच्या पायांत आमी समर्पण करता या रदाना वेळार एक देवा आमकां हरी एक लेगीत वापर तुझ्या सत्तेन आनी कृपेन तूं नेटय बऱ्या भलायकेन बरेपणान आमकां भर ते जावन या आराधना वेळार तुजो एक देवाचो स्पर्श अनुभव आमकां दी तुमचे ते आमचो भावार्थ आणि त्या भावार्थांत वाडोवंक त्या भावार्थांत थीर रावंक या भावार्थांक साथ जावंक त्रिएक देवा या आराधनांत वांटेली या भावा भयणींक विविध माध्यमांवरी घरांत भावनांक ताच्या कुटुंबांक तुज्या पांयां तळा समर्पण करता या आराधना वेळा हरी एक तुझे सगळं कृपा वाळोवन दी हरी एक तुझ्या जिवितांत तुझे सगळं कृपा वाळोवन दी तांकां बरेपण लाभोवन दी कुडीक भलायकी उदीक समाधान ताच्या जिवितांत लाभोवन दी दिसपट्ट वावर करून तांकां कृपा आनी था मारी फात तूं तांचे सांगता आसाय म्हणले ते फात घेवन धैर्यान फुडें वचून तांकां कृपा दी एक देवा तुका जावं आराधना एक देवा तुका जावं नामान एक देवा तुका जावं महिमा आता आनी सदा सर्वदा आमेन. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 आराधना तुका त्रिएक देवा. आराधना तुका त्रिएक देवा. नमन तुका त्रिएक देवा. नमन तुका त्रिएक देवा. प्रणिपा तुका त्रिएक देवा. प्रणिपा तुका त्रिएक देवा. स्तुति तुका त्रिएक देवा. स्तुति तुका त्रिएक देवा. प्रणिपा तुका त्रिएक देवा. तुका त्रिएक देवा. आराधना तुका त्रिएक देवा. आराधना तुका त्रिएक देवा. अगलाब तुका त्रिएक देवा. अगलाब तुका त्रिएक देवा. हालेलुया. 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 मोगाल भवनो आणि बहिणीनो सान फ्रांसीस आसिसीच्या उतरांनी आमी वर्णन करचें जाल्यार केदो व्हरतो वैभव कितलें संपूर्ण खालतेपण ह्या भूपवित्र साक्रामेंतांत आमी देखचें तें केदें व्हरतें खालतेपण कितलो व्हरतो वैभव मोगाचें न्हू आनी त्या देखून सान फ्रांसीस आसिसी म्हणटा केदें व्हरतें आमचें भाग ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखार येवचें त्या पवित्र साक्रामेंता मुखार सरपडचें पवित्र साक्रामेंतांतल्या त्या देवाक त्या देवाच्या पुताक त्या पवित्र आत्म्याक आराधन करचें आमचें जिवीत तांकां समर्पण करचें केदें व्हरतें भाग आमचें हरी एकल्याचें मोगाल भवन आनी भयणीनो ह्या भूपवित्र साक्रामेंतांत तसो वैभव एक घडीभर आमी अनुभव करया मोगाचें न्हू आमचो देव ताबोर गुड्याचेर रुपांतर जाताना वैभवान भरलोलो परजळलोलो तसो देव ह्या भूपवित्र साक्रामेंतांत ह्या घडये खरोच आमचे मुखार आजार आसा मोगाचें न्हू त्या देवा मुखार आमी आसाव त्या देवा मुखार आमी आसाव केदें वतें भाग आमचें वो वैभव देखचो तो वैभव अनुभव करचो केदें वतें भाग आमचें मोगाचें न्हू द्वितीय पुस्तक अध्याय 4 वाक्य 30 आनी 5 म्हणटा सर्वेस बरोसो देव आनी ताचे शिवाय हेर कोणूच देव ना म्हूण तुमी जाणा जावच्याक ताणें तुमकां हें सर्व पळोवंक दिलां तारी लागून तो वैभव आमकां बगूंक आमकां पळोवंक दिल्लो कित्या खातीर ह्या देवा भायर दुसरो देव ना इतलो परसळीत इतलो वैभवान भरलोलो इतलो पदवेन भरलोलो देव दुसरो देव ना म्हणलें तें आमी हरी एकल्यांनी अनुभव करच्या खातीर तसो तो वैभव ह्या भूपवित्र साक्रामेंता मारिपात आमकां उगडावपा जावन आसा त्या देखून इसाया प्रवादी अध्याय 45 वाक्य 5 आनी 6 म्हणटा हांवूच सर्वेस्पर दुसरो कोणूच ना म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच देव ना म्हजे शिवाय दुसरो कोणूच ना म्हूण उदेंती जावन अस्तंत पर्यंत सगळ्या मनशांक कळी जावच्याक तुका म्हजी वळख ना जाल्यार हांवें तुका शास्त्रांत दिवन आयतो केला हांवूच सर्वेस्पर कोणूच ना वै मोगाच्या भावा आनी भयणी वैभवान भरलोलो पदवेन भरलोलो सत्तेन भरलोलो ह्या देवा तितलो व्हरतो दुसरो देव आमकां ना मोगाचें न्हू आमकां ना
तरीगून लोक आरी आरीनी ताच्या पांयान तळा येता ताच्या मुखार सरपडता मोगाचेनो तरीगून लोक प्रत्येक जण आमी पळयता आ क्रिस्त भोंवना ताच्या पांयान तळा येतात विविध जाग्याक येतात त्या आराधनेच्या जाग्यांक येतात सरपडतात तांगांत त्या देवाक समर्पण करून बरेपण जोडटात मोगाचेनो तो वैभव अनुभव करनात आज आमी त्याच वैभवा मुखार त्याच सोम्या मुखार आमी आसा मोगाचेनो तो कोडकार आयतर वांजेल तो कोडकारान त्याच जेजू लागीं येवन म्हणे तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता आनी तक्षण तो म्हणालो म्हाका खुशी आसा नितळ जा तस मोगाचेनो आज आमी आमची मागणी आमची तेसावां आमचे इरादे आमच्या काल जमानाचे अत्रेक आमचे दूख आमची बेजाराई आमचो खंत हुस्को हे सगळें ताचे कडेन आमी सांगतना तुका खुशी आसा जाल्यार हे बदली येत तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका बरें करी येत तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका आपडी येत तुका खुशी आसा जाल्यार ताका वा तिका आपडी येत तुवें बरें करी येत म्हणून आमी पातयेनीन बावरतान मागतना तो परतून आनी परतून म्हणटा म्हाका खुशी आसा म्हाका खुशी आसा म्हाका खुशी आसा ताची एकच जबाब मोगाचेनो तेंच म्हाका खुशी आसा बरो जा बरी जा हांव आपडटा हांव गुण काडटा हांव येता ही ताची उतरां मोगाचेनो त्या वैभवा मुखार आसा तेगून एक घडी आमचे दोळे दांबिया आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया ह्या हाता मारी पात एक घडी मोगाचेनो आमकांत ताच्या पांयान तळ आमी समर्पण करया मोगाचेनो आमच्या काल जमानाचे अत्रेक ताचे मुखार आमी दवरया सुम्या कडेन म्हणया सुम्या तुका खुशी आसा जाल्यार तुजी खुशी जाल्यार सुम्या तुका मौन आसा जाल्यार म्हाका आपड म्हाका बरेंपण दी ह्या कश्ट संकश्टांतले म्हाका निवार ह्या दुखांतले म्हाका निवार तुका खुशी आसा जाल्यार म्हाका म्हज्या कुटुंबाक बरें कर तुका खुशी आसा जाल्यार हांव कोणाक तुज्या पांयान तळ समर्पण करता सुम्या तांकां आपड गूण कर बरें कर तांचे जिवितांत तांणी आशिल्लें दी आमी मागया मोगाचेनो आमची खुशी मात्र नाही आमची मागणी मात नाही कोणे आमच्या लागीं मागूंक सांगला कोणाचे तेसावां इरादे घेवन ह्या घडये तुमी ह्या सुम्या मुखार आसात मोगाच्या भावंडानो मोगाच्या भावा भयणीनो सगळें सुम्याच्या पांयान तळ समर्पण करा सांगा सुम्याक बावरतान पातयेनीन सांगा सुम्या तुजेर हांव पातयेता तुजेर हांव विश्वास दवरता तुजे शिवाय दुसरो कोणूच ना तू बळवंत तू शक्तिवंत तू जीवो खरो देव हांव पातयेता म्हजो बावार्थ हाकंड तुजेर म्हजे थंय त्या बावार्थांत कितेंच उणेपण ना हांव तीर पातयेता सुम्या आनी त्या देखून तुका खुशी आसा जाल्यार हांव कोणाक तुज्या पांयान तळ समर्पण करता हांव कितें समर्पण करता सुम्या आपड सुम्या दी सुम्या तांकां म्हाका दी सुम्या म्हण त्या सुम्याचेर आमी पातयेवया आमचे सुख दूख ताच्या पांयान तळा समर्पण करया मोगाचेनो कोणे आमचे लागीं सांगला मागोवंक तांचे खातीर आमी मागया तांकांय ह्या आराधनेच्या सुरवेर त्या सुम्याच्या पांयान तळ आमी समर्पण करया मोगाचेनो बावरतान पातयेनीन तुका खुशी आसा जाल्यार बरें कर म्हण आमी मागया मोगाचेनो एक भुरगें आवय बापाय कडेन झगडच्या बरी परत आनी परत मागच्या बरी परत आनी परत वद्धरच्या बरी हांव आनी तुय मोगाच्या भावा भयणीनो त्या सुम्या कडेन आमी मागया मोगाचेनो मागया परत आनी परत विचारया मोगाचेनो विचारया आमचे कल्मितनातले मागणे आमच्या बावार्थाचे मागणे ताच्या पांयान तळा पावता मोगाचेनो कित्याक ताका असाध्य म्हणलें खंयचेय ना त्या बावर्थान त्या पातयेनीन आमी मागया मोगाचेनो आमकां तेच्या पांयान तळ समर्पण करून आमी गवया गीत नी नन्न आश्रयवु पान नंबर 36 आमकांत हें गीत गायतना ताच्या पांयान तळ समर्पण करया सर्वस्व संपूर्ण तरान समर्पण करया कोणा समर्पण करूंक जाय तांकांय समर्पण करया मोगाचेनो आनी ह्या घडी आमी ह्या सुम्याची स्तुती करून आराधन करून ताका नामान करून हें गीत आमी गावया उबे रावया
ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ಆಶ್ರಯವು, ನೀ ನನ್ನ ಕೋಟೆಯು, ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೇ ಸರ್ವವೆಂದು, ದಾಸನು ನಾ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀವೇ ಸರ್ವವೆಂದು, ದಾಸನು ನಾ. ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ. ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕನು, ನೀ ನನ್ನ ವೈದ್ಯನು, ನೀ ನನ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಯು, ನೀ ನನ್ನ ದೇವ. ಆರಾಧಿಸುವೆ ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ, ಹರಸಿ ನನ್ನ ಮುಖ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ, ಸೇವೆ ಮಾಡುವೆ ನೀನೇ ಸರ್ವವೆಂದು, ದಾಸನು ನಾ. ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ ದೇವಾ, ದಾಸನು ನಾ, ದಾಸನು ನಾ, ದಾಸನು ನಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Bushiami magachano. मोगचनो जेसून त्या कोडकाराक नितळ केल्लें तें घडीत आज आमी नियाळ करता. तो जेजू लागीं येवन म्हणालो, तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता. आनी जेजू म्हणालो, म्हाका खुशी आसा, नितळ जा. आनी जेजून ताका म्हळें, तूं नितळ जाल्ल्याचो संकेत जावन वचून ह्या जागाक दाखय.
आणि ताच्या उपरांत परत तुझ्या कुटुंबाक पाठीवोस मगचनो जेजूच्या काळार एका कोडकाराची परिस्थिती कितें आमी मस्तपटी आयकल्या तांकां कुटुंबांत जागो नातलो समाजेंत जागो नातलो वरे विंगड एका सुवातेचेर तांणी वरे विंगड सुवातेचेर जिवंक जाय आसलें कुटुंबांत मोगाच्या मनशा सांगाता तांकां जागो नातलो वरे विंगड सुवातेर एकसुऱ्या सुवातेचेर दुखाचें जिवीत कश्टाचें जिवीत पिडेचें जिवीत असलें जिवीत जिवंक जाय आसलें मोगाचें न्हू आज हें गणीत नियाळ करतना म्हज्या मतीक आयलें आज आमच्या समाजाचेर आमच्या देशाचेर आज आमी नदर घालतना आज आमी पळयता जावंक बरो थोड्यांच्या स्वार्थाक लागून धर्माच्या नांवान विविध देवांच्या नांवान आज आमी कोडाच्या पिडेन आसल्या बरी करता मोगाचें न्हू आनी समाज एकामेकांतावन विंगड करूंक एकामेकांतावन पयस करूंक एकामेकांतावन संबंद बिगडावंक जेजून ताका ह्या जाग्यार दाखोवन परत कुटुंबा सांगाता एक कोटूंक धाडलें कुटुंबांत एक जावन ताणें आसा जाय तो संतोश अनुभव करी जाय आज आमच्या समाजेंत आमी घरचीं गणितां पळयल्या जावंक बरो विविध गणितां आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजेंत आज कुटुंबां वांटे करची समाज बेसांग करची मनशांक बेसांग करचें मनशांक एकल्यातावन आनी एकल्याक विंगड करचें आनी त्या मारी पात आज आमच्याय समाजेंत एकालेकान कोडाची पिडा आसा मोगाचें न्हय कुडीची कोडाची पिडा बगार मोतीची जावंक बरो धर्माच्या नांवान कोडाची पिडा भोगणाची कोडाची पिडा आनी आज एकामेकाक पळोवची एकामेकाक चलोवची रीत आज आमी व्हरून पळयलें जाल्यार मोगाल भावन आनी भयणीनो जे परिस्थितींत हांव जेजून सुडका दिल्लें आज आमी परत त्याच परिस्थितीक आमी वेच्या त्या स्थितीक आमी आसा मोगाचें न्हू हाका लागून आज आमची समाज आमची कुटुंबां आमची पवित्र सभा थोडे बडे वांटे फांटे जावचे आसा मोगाचें न्हू मनशाच्या स्वार्था खातीर जावंक बरो आमच्या कुटुंबांनी आस्त बदका खातीर वांटे फांटे आनी एका बाबांक मदें झगडें विंगड कुटुंबांनी उलोवन येना आनी आज आमी एका लेकान कोडाचे पिडेस्त मोगाचें न्हू आमच्या स्वार्था खातीर नांवा खातीर पयशां खातीर हंकारा खातीर आज हेंच थोडे कडेन घडोवन आसा मोगाचें न्हू थोडे कडेन घडोवन आसा आज आमी मोडां मोडचें काळजां मोडचीं कुटुंबां मोडचें हें काम आज आमच्या समाजेंत जावन आसा जेजू कडेन आज आमी मागोवंक जाय मोगाचें न्हू जेजू कडेन आमी मागोवंक जाय जेजूक असल्यांची बिरमोत दिसली तांची खाकोलत गेलें आनी तांकां गूण करता ताणें फाटीं धाडलें आज आमी मागोवंक जाय समाजेंत आमच्या देशांत कोण पुरो विविध कारणाक मनशाच्या स्वार्थाक लागून हे वांटे फांटे करूंक कोण पळय वद्दाट नासा तांचे थंय आसली ती कोडाची पिडा ती गूण जावचे खातीर तांच्या दोळ्यांक दिस्त सारकी मेळच्या खातीर आनी त्या मारी पात आज परत एक बरी समाज एक बरें कुटुंब एक बरी पवित्र सभा बांदुनाच्या दिशेन आमी मेठां काडूंक आमी प्रयत्न करचे मोगाचें न्हू त्या देखून आमच्या पाप साहिबान प्रत्येक जण पवित्र सभेंत सांगाता सोमकोवची पवित्र सभा एक एकल्याची न्ही पयलें ह्या जागांची धर्मिकांची पवित्र सभा म्हणलें तांणी पूण आतां पापसाई म्हणटा ना आमी सांगाता सोमकोवची एका मनाची एका काळजाची जावन मुखार वयची पवित्र सभा सरी एकल्याक तांचे मिसाव आसा आमी एकामेका भाव आनी भयण असले सांगाता सोमकोवचे मिसाव जाय म्हणटा आनी आज संवसारार घरची झुजू वांटे वांटे पळयतना पापसाई परतून परतून मागता आमची मनां काळजां एक जाय तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो एक घडी आमचे दोळे धांपिया मोगाचे न्हू एक घडी आमचे दोळे धांपिया आमच्या सगळ्या समाजा खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू आज विविध तराची जावंक बरो मानसीक कोडाची पिडा आमच्या लोकां थंय आसा सामाजीक कोडाची पिडा लागल्या धर्माची कोडाची पिडा लागल्या मनोवैज्ञानिक सायकोलॉजिकल कोडाची पिडा लागल्या आनी हाका लागून एकामेकाक पळोवचें दुबावान पळोवचें आनी एका धर्मस्थ म्हणल्यार पळोवचें आनी हाका लागून मनशापण ना मोगाचें न्हू मनशापण आमी वगडावन घेतलां शिकाप सडलां डिग्री सडल्यात आस्त बदीक सडी जालां पूण मुळावें मनशापण ना मोगाचें न्हू आज सोमयाच्याक
ताच्या काल जमान्यांत आसलो राग द्वेष हागे तो पयस सरच्या खातीर सांग पावलो क्रिस्तांवांक दूख दिवच्या खातीर कुस्तोवच्या खातीर कोण क्रिस्ताचेर पाती येता तांकां नाश करूंक भायर सरलेलो ताचे थंय इती खोडाची पीड आसली पूण दमस्काच्या वाटेर जिवंत क्रिस्त बटलो ती कवळां निकळून पडली ती पिडा गूण जाली आनी ताचें जिवीत जिवन क्रिस्ताक समर्पण करून प्रत्येक जावन समाजांतल्या त्या कीळ भावंडां खातीर जेंतिलां खातीर आनी तातूंत तें नांवूंत मेळ्ळें जेंतिलांचो आपोस्तल समाजान कीळ म्हणणे नेगार केल्ल्या खातीर आपणाचें जिवीत सरयल्लो मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमचो जेजू क्रिस्त ताचो स्पर्श आमच्या समाजांत खंयच्याय धर्माचे जावंक पुरो कोण त्या दिशेन समाज कुटुंबां पवित्र सभा वांटेकाच्या दिशेन समकोन आसा तांच्या मतीक उजवाड मेळचे खातीर आमी मागया जिवंत क्रिस्ताचो अनुभव तांकां जावचे खातीर आमी मागया सोबी तांकां मेळोवन दी भेटोवन दी आनी सोबी तांकां इसारोवन दी कित्याक तूं म्हाका दग दिताय कित्याक तूं म्हाका कश्ट दिताय आनी त्या मरी पात तांच्या दोळ्यांत आसली ती दुबावाची स्वार्थाची हागे मोसराची हंकार गर्वाची ती कवळां नितलोवन पडोवन दीत म्हाका निखाळून पडोवन दीत तांच्या दोळ्यांक सारकी दिश्ट मेळोवन दी आनी एक व्यक्ती तो म्हजो भाव आनी एक व्यक्ती ती म्हजी भयण धर्म करून सोयी जावंक पुरो आमी देवाची भुरगीं म्हणल्यार वळखूंक सकतात तसली कृपा ही आमच्या भावंडांक लाभचे खातीर एक घडी आमी जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू त्या जेजून म्हजे थंय त्या जेजून तांचे थंय हर एकल्या थंय प्रवेश जावच्या खातीर त्या सोमयाचो मोग म्हज्या काल जमान्यांनी तांच्या काल जमान्यांनी वालच्या खातीर ते जेजू इश्टा लागीं आमी मागया मोगाचें न्हू मागया आज आमी कितले मागले रे पावना कित्याक दीस वेता वांटे जाता आनी आज मनशा मदलो संबंध बेसा जावंचेर परिस्थिती पावला स्वार्थ खातीर मोसरा हागे खातीर आमी मागया सोमया कडेन मोगाचें न्हू एकच आमच्या हातेर मागणें आनी आमच्या सोमया कडेन ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना जर तर त्या सावलाक तो भेटलो पावल केलें जाल्यार केदो व्हडलो व्यक्ती जाल्यार आमच्या सोमयाक ताका भेटोवंक तसो स्पर्श दिवंक आनी ताका विचारूंक कित्याक तूं म्हाका दग दिताय कस दिताय सोमयाक साध्य आसा मोगाचें न्हू तसलो स्पर्श ह्या आमच्या भावंडांक लाभचे जावचे खातीर आमी मागया त्या सोमया कडेन आनी सोमयाचो मोग तांच्या काल जमान्यांनी भरच्या खातीर आमच्या काल जमान्यांनी भरच्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू आनी गावया गीत जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय पान नंबर 9 आनंद ताळे भेटून आमी म्हणया जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेन हांव ताचे भिने जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय आनी म्हाका ना कांय उणें जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय जियेन हांव ताचे भिने मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो सांगात आमी म्हणया मोग तुजो पुरो सोम्या मोग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दिल्लोलो मोग तुजो पुरो इश्ट लेकून जीव दिल्लोलो मोग तुजो पुरो भैया कासरो सोम्या भैया कासरो भैया
आकाशोलो सोम्या भय आकाशोलो मोकल संपेटून आसो ससांपासून पुरो मोकल संपेटून आसो ससांपासून पुरो जिसू मुसोराय आणि तोच मोचें गायस आणि म्हाका नाकाय उणे जिसू मुझे खान आणि तोच मुझे त्राण जियेना हांव ताचे विणे जिसू मुसोराय आणि तोच मुझे गायस आणि म्हाका नाकाय उणे जेजू मुझे कान आणि तोच मुझे प्राण जियेना हांव ताचे विणे मुक्त सोपरो सोम्या मुक्त सोपरो इश्टे गुण जीव दिलोलो मुक्त सोपरो आकाशोलो सोम्या भय आकाशोलो मोकल संपेटो आसो ससांपासून Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Very God, Jesus, God, Jesus, God, Jesus, God, Jesus, आणि त्यामध्ये बादांच्या जीविताचे परिवर्तन करून समाजाच्या कुटुंबाच्या भविष्याच्या त्यांचे असली खोडाची बिडातून आणि त्यामध्ये त्यांच्या गुडीक डोळ्यांक मोतीक सत्य स्पष्ट दिष्ट सोमिया दी सोमिया दी सोमिया दी आणि त्यामध्ये बरेपणाक वावरू नका कृपा दी सोमिया touch Lord Jesus, bless them Lord Jesus, anoint them Jesus, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus, praise you Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मग भावन आणि बहिणीनो ओवांजेल आमी नियाळ करताना जेजून ताणे कितें मागलें त्या कोडकारान दिलें पूण जेजून ताचे लागीं एक उतार विचारलें कोणाय की सांगा नाका वचून ह्या जागाक दाखय आनी ताच्या उपरांत ह्या कुटुंबा फाटीं वच पूण त्या व्यक्तीन कितें गेलें आनी सगळ्यांनी इतल्यांनी सांगूंक सुरू केलें आनी लोक जेजू फाटल्यान धांवन आयलो जेजू खंयसर वचोंक जावना कित्याक लोक कित्याक धांवन आयलो लोक धांवन आयलो बरेपणा खातीर खाली आश्चर्यां खातीर अद्भुतां खातीर भावार्थ तांचो गूण जायचे जेजूचो अनुभव जोडीचे ताची शिकोवणी आमी अनुभव करचे त्या खातीर न्ही बरेपण जावच्या खातीर आजोपा अद्भुतां पळोवच्या खातीर माज जावन आयलो आनी त्या व्यक्तीन कोडकारान जेजून ताका सांगलें पाळूं ना मोगाचें न्हू आज ಎಂತ सवाल आमच्या जिविताचेर नदर घालून आमकां विचारतना जेजू आमी कितें जाय कितें मागता तें आमकां दिता पूण जेजून विचारलेलें जेजून आमचें जावन मागल्लें हांव जेजूक दिता गी म्हजेंच हांव जेजूक मेळटा गी हें सवाल आमी परतून परतून विचारीचे मोगाचें न्हू सुरवेर उत्पत्ती पुस्तकांत संवसाराच्या रचने वेळार देवान आदावान येवेक रचलें भुमी वायकुटान दवरलें कितें जाय सगळें दिलें पूण देवान एक मात विचारलें ह्या रुखाचें फळ खावूं नजो त्या रुखाचें फळ खावूं नजो पूण ताणें कितें केलें कितें करूं नजो जाल्लें तें केलें
पवित्र पुस्तकाचेर पोरण्या सोल्ल्याचेर नव्या सोल्ल्याचेर आमी नदर घालतना सगळी सोडवणेचे चरित्रेचेर आमी नदर घालतना जावंक बरो न्याय करत राई देवान विसरून काडलेले देवान तांकां मागलें अभिषेक केलें कितेंय जाय सगळें दिलें पूण एका घडये देवान तांचे लागीं जावन कितें विचारलें देवाक तेय दिवंक सुकोन पडलें मोगाचें न्हू सुकोन पडलें आज आमची हर एकल्याची परिस्थिती तीच देव आमकां कितें जाय आमी कितें मागता तो आमकां दिता तो विश्वासी आमी म्हणटा ही इज अ फेथफूल गॉड ही ग्रांट्स अस वॉट एवर वी आर इन नीड आमी मागलें दिता आमकां आयकता आमकां पळयता पूण हांव आनी तूं मोगाचें न्हू ताणें दिल्ल्या त्या उपादेशा प्रकार ताच्या कुशे प्रकार हांव आनी तूं जियेता गी मोगाचें न्हू आनी आमकां ताची खुशी कळीत करूंक आमचे लागीं आसचें पवित्र पुस्तक देवाचें उतार मोगाचें न्हू देवाचें उतार वाचतना तो देव म्हजे तावन तुजे तावन कितें अपेक्षिता आमकां स्वस्थ कळी जाता आमी देवाचें उतार परतून आनी परतून आयकता नियाळ करता मोगाचें न्हू आनी देवाची खुशी देवाचें मांडवळ आमकां कितें हें आमकां स्वस्थ करता मोगाचें न्हू पूण पेद्र बरी आमी मस्त बरी आमी तेच ताची खुशी समजोवंक आमी सुकोन वता आनी जेजून पेद्रो कितें म्हणलें देव चिंता तशें चिंतिनाय मनीस चिंता तशें चिंताय आमी मनशा भाशेन सबारपणी जियेता आमकां कितें जाय कितें गरज आसा तशें आमी करूंक प्रयत्न करता पूण देवाचें उतार देवाची खुशी देवाची मांडवळ आमकां समजूंक प्रयत्न करता तर आज आमी परत देवाचें उतार आमी आयकता देवाचें उतार आमी नियाळ करता तर हांगासर आयिल्लेली आमी ह्या आराधनान वांटेली जावची विविध माध्यमां मारिपाक आमच्या जिवितांत देवाची खुशी कितें तें समजूंक देवाच्या खुशयेक खालती मान घालूंक आमी कृपा मागया मोगाचें त्या देखून देव आमकां दिता जाल्यार हांव देवाक थोड्या मापान म्हणी दिवंक आसा मोगाचें न्हू म्हाकाय तो सांगता म्हाकाय तो इस्तारता प्रत्येक जावन देवान दिल्ले उपादेश आमच्या दिसपत्या जिवितान पाळोवंक आमकां तो आपोवणें दिता मोगाचें न्हू तर आमी आमची खुशी न्ही तुजी खुशी नन्न चित्त वल्ला निन्न चित्त देवा ह्या गितां मारिपाक देवाचें उतार आयकूंक आमकांच आमी तयार करया मोगाचें न्हू सगळें आमी उबे रावया सगळें आमी उबे रावया आमकांत त्या देवाच्या उतराच्या सत्तेक आमी समर्पण करया आनी देवाची खुशी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत दिसपत कितें तें म्हाका उगडापें कर त्या तुज्या खुशे प्रकार चलोवंक म्हाका कृपा दी म्हणून त्या सुम्या कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी नन्न चित्त वल्ला निन्न चित्त देवा देवा तुजी खुशी कितें म्हाका समजूंक कृपा दी पान नंबर 126 मोगाचें न्हू 126 हें गीत आमी गायता आसतना आमी देवा कितें पाटीन दिवयेत देव म्हजे तावन कितें दिसपतें अपेक्षिता तो म्हाका इतलें बरें करता हांवें ताका कितें दिवयेत त्या विशयान चिंतूंक नियाळ करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आनी देवाच्या खुशे प्रमाणे देवाच्या उतरा प्रकार जिवंक आमकां आदार दिवन त्या देवा कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू नन्न चित्त वल्ला निन्न चित्त देवा देवाच्या खुशयेक खालती मान घालया मोगाचें न्हू पान संख्या 126 ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ ನಾನೇನು ಅಲ್ಲ ನೀನಾದೆಯಲ್ಲ దాసను నాను ఈశను నీనే దేవా దాసను నాను ఈశను నీనే దేవా బలహీన నాను శక్తను నీనే దేవా బలహీన నాను శక్తను నీనే దేవా ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ
ಚಿತ್ತ ದೇವ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ಬಾಳೆ ಮಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವ ಬಾಳೆ ಮಹಡಗಿನ ನಾವಿಕ ನೀನಂತೆ ದೇವ ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದ ಸಾಗಿದೆ ದೇವ ಅಲೆ ಬಂದು ಬಡಿದರು ಮುಳುಗದೆ ಸಾಗಿದೆ ದೇವ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ ನನ್ನ ಚಿತ್ತವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ದೇವ सांग पावलां फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वसाप पयलो अध्याय 12व्या वाक्यातावन 25वें वाक्य. भाव भयणीनो, मुजे थंय घडिल्ल्यो संगती सुवार्ता विस्तारच्या उपकारल्यात म्हणून तुमी जाणा जायचे म्हणून म्हजी अपेक्षा. हांव बंदें आसा जाल्यार क्रिस्ता खातीर हांव कैदी जाला म्हूण आतां रावळेराच्या रक्षक पंगडाक आनी हेरां सगळ्यांक कळीस जाला. आनी हांव बंदेंत आशिल्ल्या वरवीं सडावत भोंवडांक क्रिस्ता थंय जीव भरला आनी देवाचें उतार भियावेणें प्रसार करच्यांत तांणी विशेश आसक्त आनी धैर्य दाखयलां. थोडे क्रिस्ताक मोसरान आनी झगड्याच्या मनोभावान परगडतात म्हणलें न्हीस, पूण हेर ताका बऱ्या मनान परगडतात. हे सुवार्ते पासून सदांच चलोवंक म्हाका नेमला म्हूण ते जाणा आसात आनी मोगान वावरतात. पूण सरळ मनान न्ही, बगार भेद उपजोवच्या इराद्यान क्रिस्ताक परगडतात अशें बंदेकानांत आसलेल्या म्हाका आनीकी चड म्हाका कश्टान घाली जाय म्हूण तांची आशा. तर कितें जालें, सरळ मनान जावं खपटे मनान जावं खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. असो म्हजो संतोश. ह्या फुडें हांव संतोश पावतलो, कित्याक तुमी म्हजे खातीर मागतात आनी क्रिस्ताचो आत्मो म्हाका आदार दिता देखून हें सर म्हाका सुटका मेळोवंक उपकारतलें म्हूण हांव जाणा. हिस्स म्हजी खतखती आशा आनी म्हजो भरवोसो. हांव कितेंच लजेक पडचो ना, बगार अशें आदीं तशें आतां हे म्हजे सगळे कुडी वरवीं ती वाचूं वा ती मरूं क्रिस्ताक महिमा जातली. ही पातळी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वांचचें म्हळ्यार क्रिस्त, मरचें म्हळ्यार फायदो. तरी पूण हांव जिवंत आसान जाल्यार कांय इल्लो फळादीक वावर करूंक म्हाका संदर्भ जाता जाल्ल्यान खंयचें विसरून काडचें म्हूण म्हाका कळना. निजाकी दोनी कुशींनी हांव अडसतां. एक वटेन हें जिवन संपोवंक आनी क्रिस्ता सांगाता आसूंक हांव आशेतां आनी कितलेकी चड बरें म्हूण. पूण दुसरे वटेन हांवें वाचून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें. देखूनच मुझे थंय नवो जीव भरता. देवाचें उतार हें. देवाचें ओडपकार. आयचें वासाप आमी वाचलें तें फिलिपिकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें जावन आसा. आदल्या हप्त्यांत आमी नियाळ केलो काल्पनीक चिंतपाक जिवीत बांदतात. आज एक मुखार मॅट वेता आनी सांगता आमी नियाळ करता चिंताप, सारकें चिंताप आमचें जिवीत बांदता. मुस्तुबटी आमी खंत बेजाराय आसची आमकां धंय एक ऊन आशिल्ल्या वेळार जावंक पुरो हात ना, दोळो ना, पांय ना आनी कितें विश्व ना म्हणटा आसतना मुस्तू जाणांक मुस्तू बेजार जाता. ह्या आमी काळीं आसा आनी थोड्यांक विद्रूप म्हणल्यार बरें दिसता म्हणटा आसतना मुस्तुबटी मुस्तू जाणांक बेजार भोगता आनी जिवनांत पाटी आसतात. पूण वास्तवीक तरान
आमचें दैहीक ऊनपण कितेंच चड एफेक्ट करूंक पावना जायना. मोतीचें ऊनपण आमकां वास्तवीक तरान आमकां सकयल घालता. मोतीचें ऊनपण आमकां सदन करूंक जायनातल्या बरी करता. दैहीक ऊनपण आसल्यारय मनीस सदन करता. त्या देखून म्हणचें सारकी चिंताप गरज आसा. मुस्तुपुटी आमी पळयलां मोगाच्यान, मुस्तू जाणांक हात ना तरी ताणें करचें सदन हात आशिल्ल्या व्यक्तींचे चड सदन करतात. पांय नाशिल्ले व्यक्ती पांय आशिल्ल्या व्यक्तीचे चड सदन करचें पेपरार आमी वाचलां. कुड्ड्यांनी सदन करचें, खेप्प्यांनी सदन करचें, हात पांय दोनी विकल जाल्ल्यांनी अंगविकलाच्यांनी सदन करचें. मुस्तुपुटींक जाय तितलें चरित्र तांणी करना, गोल्ड मेडल तांणी काडना, ह्या व्हडली व्हडली सदनां करना, व्हडल्या व्हडल्या बुकांनी पेपरांनी चरित्रां बांदून हाडली आमी जाणो. हे व्यक्ती थंय दैहीक ऊनपण आसा जाल्यार चिंताप तांचे सारकें आसा देखून ते व्हडलें साधन जिवनांत करूंक पावतात. चिन्नां आमची कशीं पाड जातात गे म्हळ्यार जावंक पुरो ह्या चिन्नां आमची अस्कत जावची आमच्या पिडे वरवीं. थोडे फावटी आमकां पिडा आसता आनी हेंच आमकां दोस्ता मोतींत आनी आमी आमची चिंतना इले अस्कत कांयक आमी पडटा. हे आमचे संबंध तुटोवन पडतात. संबंध रिलेशनशीप जावंक पुरो भाऊ भयणी, आवय बापूय, आवय बापूय, भुरगीं, ह्या घोव बायलां, ह्या कुटुंबदारां, ह्या शेजारी संबंध थंयसर मोडून पडल्या वरवीं हो संबंध आमच्या मोतीचेर प्रभाव घालून आमकां मोत आमची अस्कत करयतात. वा पयलें जाल्लीं घडितां आमच्या जिवितांत थोडीं कुडू घडितां जाल्यांत आनी कुडू घडितां आमची मोत अस्कत करतात. कित्याक तवळ तवळ आमकां तीं घडितां उडासा करतात आनी आमी मोत आमची बंदेज जाता, अस्कत जाता. मुस्तुपटी हवान तूं मोतींत आमचे मोत भायल्या सन्निवेशाद्वारे ती घडितां आतां नांत तरी नान जाल्यारय आमी चिंतून म्हणल्या बरी आमची मोत खर जाता आनी आमी यशस्वी ह्या साधन करिनासतना एका मुल्याक पडलें. जायतीं उदाहरणां मोगाच्यान आसात. त्या देखून गरज आसा खंयचें आमची मोत सारक्या रितीर वावर करची, ह्या सारक्या रितीर आसचें गरजेचें. आमी मुस्तुपटी फोनार काम करता. आमची मोत उपयोग करून आमी फोन कोणाक करता जावंक पुरो, ह्या काल्यान आमी मेसेज धाडटा जावंक पुरो, कितें करता. चिंत्या फोनाक एक वायरस आयले आनी फोन ऑटोमॅटीक जावन फोना करूंक सुरू करता, मेसेज धाडटा, कालें करून सरता. आमकां सगळी तकली विरार जाता. कित्याक फोन ताजे त्या काम करूंक जारला, आमच्या नियंत्रणाक मेळना. त्याच प्रमाणे खेदाळा मनीस ताच्या स्वाकुशेन सगळे मोत नियंत्रण करूंक पळयता की थवळ तो मनीस थोडे फावटी कश्टांत सांपडटा. ह्या अस्कत विविध संगती हांवें वडून सांगल्यो. ही विविध कारणां निमती ती मोत अस्कत जावंक पावता. जर आत्म्यांत ती मोत नियंत्रण जायत, आत्मीक चिंतपांनी ती मोत नियंत्रण जाय जाल्यार ती मोत सारक्या रितीर काम करून बरें फळ दिवंक शकता. परच्या दिसा आमी आख्रेक नियाळ केल्लो विशय जावन आसा. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयल्लें ती घडितां मोइशेक देव दिश्टीक पडुल्लो आनी मोइशे देवा लागीं विचारता, जर तर ओ लोक म्हाका पातयेवचे ना तर हांवें कितें करचें, आयकना जाल्यार हांवें कितें करचें म्हणून तो देवा लागीं विचारता. पूण देव कितें सांगता, लोकांच्या चिंतपा विशयी तूं मांडोवन करनाका. लोक तुज्या नियंत्रणार ना, तुजें चिंतप सारकें ना. ताज्या बदलाक तुज्या हातांत कितें आसा पळय. देव विचारता, सर्वेस्परान ताका विचारलें तुज्या हातांत कितें आसा. 4थो अध्याय 1 आनी 2 वाक्य मोगाच्यान. पयल्या वाक्यांत मोइशेचें तें सूख चिंतप आमी पळयता. तो लोकां विशयी ताका नियंत्रण करूंक जायनातल्या व्यक्ती विशयी चिंता आनी त्या देखून तो म्हणटा हांवें कितें करचें. आनी सर्वेस्पर देव म्हणटा तें तुजें चिंतप सारकें न्ही,
तुज्या हातान कितें आसा पळय आनी थी ताजेर घामान दी, तुज्या हातान कितें आसा. आनी आमी जाणाव त्या बेतकाटे मुखांत्र त्या मोयजेन साहित्य अजापां गेलीं, थांबडो दोऱ्यो समेत 2 वांटेकरन लोकांक वसोवंक केलें साहित्य अजापां हांवान तूं जाणाव. आनी सगळ्या इस्रायेलकारांक इजिप्तांतून सुटका दिवंक केवल मोयजेच्या हातांत आशिल्लो तो धांड्या वरवीं जालें. शिवाय लोक कितें चिंता, लोकांनी जायतलें पुरपुरलें, लोकांनी ताका केळकुळां केलीं, पूण तें कितेंय प्रभाव घालूंक सोकोंक ना, प्रभाव घालूंक सोकोंक ना. यशस्वी जोडली ताच्या हातांत आसच्या बेतकाटे मुखांत्र. तशे प्रमाणे आमी नियाळ केलो. आदल्या हप्त्यांत आमी ध्यान मागण्यार ध्यान करता आसतना साराक भुरगें जाता म्हणटा आसतना सारा ते हांसून आसली, हांव इतली प्राय जाली आनी म्हाका कशी म्हातारी जाल्ल्या म्हाका भुरगीं कशीं जावचीं म्हणून त्या चिंतपांत आसतना सर्वेस्पर देव थंयसर सवाल विचारता. उत्पत्ती ग्रंथान 8 अध्याय 13 आनी 14 वाक्य अशें आसा. सर्वेस्पर सवाल विचारता, सर्वेस्पराक कितें असाध्य आसा. म्हळ्यार आत्मीक दृश्टीन पळयलें जाल्यार, लौकीक दृश्टीन पळयलें जाल्यार तें असाध्य म्हूण दिसलें जाल्यार, आत्मीक दृश्टीन पळयलें जाल्यार सर्वेस्पराक कितेंय असाध्य ना. आनी आमी जाणव त्या साराक मुखार भुरगें जाता. मुस्तबटीं हें आयकत आसतना आमकां भोगता कश्टांत आसल्या वेळार आमी कशें स्पंदन करयेत म्हणून. आनी आयचें वाचप मोगाचें न्हू. फिलिपिकारांक बरयल्या पत्रांत आज आमी कितें वाचलां तें आमकां जाप दिता. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार आयच्या वाचपांत पावल खंय आसता, बंदेन आसा. खंय आसा तो आरामेर ना, तो एका 5 स्टार हॉटेलान ना, एका बऱ्या घरान ना, एसी रुमान ना, बंदेंत आसा. आतां बंदेंत आसा म्हणटा आसतना सगळ्यांचें चिंतप कशें, बंदेंतावन केदाळा भायर येता, बंदेन म्हाका कित्याक घाला, हांवें सूख कितें केल्या, हांवें खंयच्यान हांव इतले देवाची सेवा करनासा, देवान म्हाका कित्याक सांडला, असली चिंता मोगाचें न्हू सामान्य व्यक्तीचें जावन आसा. जर तर आमी कोणीय त्या बंदेंत पडलें जाल्यार खंडे सांगता आशिल्ल्या आमी इतलें मागणें करता, देवाची सुवार्थ आमी परगाट करता, परत आमकां बंदेंत कितें केलां, हांवें कितें केलां. आनी थंय सवाल विचारल्यार 100 आनी 1000 इन्कारांनी सांगूंक बरो, तुवें ल्हान आसतना अशें केल्लें, तुवें व्हड जाल्या उपरांत अशें केल्लें, तूं वाटेर येतना असो घुंवलय, तशें घुंवलय. साबार आन्सर्सां येता आसलीं आनी तकली आनकी पिसांतूर जाता आसली. पूण हांगासर सावलान ताज्या चिंताप कशें आटयल्लें म्हणून पळयलें जाल्यार आमच्या जिवितांत कशें चिंताप आटोवचें म्हणलें आमकां कळटा. सावल ह्या पावलान तीन चिंतपां 3 संगतींचेर गमान दवरलें. पयलें तो म्हणालो तर कितें जालें, कर कितें जालें, पयलें सवाल. दुसरें सवाल तो आटापता, म्हजी फातेणी कितें आसा, म्हजी फातेणी कितें आसा. तिसरें तो विचारता, हातूं खंयचें विंचें. ह्या चिंतपांचेर ह्या 3 सवालां ताका तो घालता. पयल्या सुवातेर सवाल घालता तर कितें जालें. दुसरें सवाल विचारता, म्हजी फातेणी खंयची. तिसरें विचारता, हांवें खंयचें विंचचें. ही चिंतपां वो बंदेंत आशिल्लो पावलो विचारता. आनी तो म्हणटा, हांगासर आमी पळयलें जाल्यार 18 वाक्यांत म्हणटा, तर कितें जालें, सरळ मनान जावं कपटे मनान जावं खंयच्याय तरान क्रिस्त परगट जाल्यार जालें. हांगासर आमी फाटल्यान वाचलें, आमी आयकलें, थोडे बऱ्या मनान स्वार्थ परगट करनासले, थोड्याका स्वार्थ परगट जाल्ल्या घडले राय शिक्षा दिता म्हणून गोत्ता, देखून तांणी बेश्टें स्वार्थ परगट करूंक घ्यायचें आनी हाका इल्ली चड शिक्षा मेळोवन दी म्हणून. आमी जाल्यार खालें म्हणटा, पळय ते अन्याय करतात, पळय खापाटपणान ते जाय म्हणून क्रिस्ताचे स्वार्थ परगट करून म्हाका दूख तुज्या खातीर करता म्हणटात. पूण पावलो सगळें तेजें चिंतापत्त टर्न रावंड मारता आनी म्हणटा, तर कितें जालें, बऱ्या मनान जावं खोट्या मनान जावं तुमी देवाची सुवार्थ परगट करतात, देवाची सुवार्थ परगट करतात. थंयच म्हाका खुशी जाली म्हूण तो सांगता. दुसरें तो सांगता, म्हजी फातेणी कसली, म्हजी फातेणी कसली. पयत पुस्तकांत म्हणटा हांगासर, ही म्हजी खतखती आशा
आनी म्हजो भरवोसो हांव कितेंच लजेक पडचो ना बगार जशें आदीं तशें आतांय ह्या म्हज्या सगळ्या कुडी वरवीं ती वांसो वा ती मोरो क्रिस्ताक महिमा जातली ही पत्यणी म्हाका सदांच आसा. म्हाका वांचचें म्हळ्यारय क्रिस्त, मोरचें म्हळ्यारय फायदो. हांगासर पळया ताजें चिंताप हांगासर. हांव वांचल्यारय फायदो, मेल्यारय फायदो, पूण म्हजें उद्देश कितें, म्हजें चिंताप कितें, चिंताप जावन आसा सर्वेस्पराची सुवार्ता करचें म्हजें केवल चिंताप जावन आसा. आनी त्या देखून तो म्हणटा, तिसरें तो इशारता, आतां खंयचें वेंचून काडचें. थंयसर ताका दोन संगती ताचे भायर आसात. एक तो म्हणटा खंयचें वेंचून काडचें म्हाका कळना, निजाकी दोन कुशींनी हांव वाट जाता. एका वाटेन हें जिवन संपोवंक आनी क्रिस्त सांगाता आसूंक हांव आशेतां आनी कितलेकीय चड बरें, पूण दुसरे वटेन हांव वांसून उरचें तुमच्या हिताक अदीक चड गरजेचें देखून सुद्दां म्हजें तें नवो जीव भरता. थंयसर हांव चिंत्ता म्हजो उद्देश सुवार्था प्रगट करचो. म्हजें खंयच्याय तरेन जावं दी हांगासर म्हाका बंदेन गेल्ले वरवीं थंयसर बरेंपण जावन आतां ह्या संदर्भार हांवें कितें विसरी जाय म्हणलें तो चिंता मोगाच्यानो. आज म्हज्या न्हू तुज्या जिवितांत साबार सवालां समस्ये हर एकल्याच्या जिवितांत येतात. उडास दवरया, एक दीस न्ही एक दीस आमी मरूंक आसा, पूण आमच्या जिविताचो उद्देश कितें. एक घडीत जावन आसा तर कितें जालें, ह्या घडितांत कितें जावन आसा, कितें जालें, असलें बरें जाल्यार कितें जालें, ताचे विशीं हांवें तुवें नियाळ करी जाय. उपरांत सवाल येता, हांवें हातूंत खंयचें विसचें म्हणल्या विशीं हांवें तुवें नियाळ हाडलो जाल्यार साबार तरेच्या समस्या म्हूण आमी कितें चिंताव तांचे तावन सारकें चिंता पळोवन सारकें येता मोगाचें न्हू. सांव पावलाच्या परिस्थितीर आमी आशिल्लें जाल्यार सगळें केदाळा तूं भायर येताय, इतलो तेंपान भितर आसाय, केदाळा तूं भायर येताय. लोक आश येतालो ह्या पत्रांत हो सांव पावल केदाळा भायर येता म्हणल्या विशयान उलयचें म्हणून, पूण सांव पावलो ह्या विशयान उलयना. केदाळा भायर येता, आपणा कित्या खातीर अन्याय करून बंदेन गेला, रोमाच्या चक्रवर्तीन अन्याय केला तें कांय तो सांगना. तो इतलेंच सांगता मोगाचें न्हू, म्हजें बंदेन आसलें बरेंच जालें, थोड्या बऱ्या मनान थोड्या खोट्या मनान शुभ अर्थ प्रगट करतात. हीच म्हजी आशा. आनी एक दीस हांवें मरूंक वच आसा, पूण मरचें गी या तुमचे कितें वचचें गी त्या विशीं हांव चिंतून आसा मोगाचें न्हू. असलेंच एक घडीत एलियाच्या जिवनांत घडलें. एलियाच्या जिवनांत आमी पळयता एक विशेश घडीत जिवितांत चरित्रेंत एक घट्टान भांगराळ्या अक्षरान बरोवचें एक घडीत घडिल्लें. आनी तें जावन आसा 3.5 वर्सां पावस येनातल्या वेळार ह्या एलियान मागता आसतना सर्वेस्परचो उजो पडटा आनी उज्यान होम बली लंकणां फातोर धूळ लासून सगळें कळ्यांतलें उदक सुकता. सगळो लोक धरणेक सरपडटा, सर्वेस्पराक वखाणटा आनी उपरांत बाल प्रवाद्यांक जिवेशें मारतात. आनी उपरांत थंयसर आमी पळयता इल्ल्या वेळान मोळा कुपांनी बरोवन जायतो पावस येता. उपरांतलें घडीत हें भांगराळ्या अक्षरांनी बरोवचें घडीत. उपरांतलें घडीत कितें जालें, उपरांतलें घडीत जेजेबेल एका दुताक धाडन ह्या एलियाक म्हणटा, पळय तुजी तकली हांव कापतां, तुका फाल्यां ह्याच वेळार जें कितें तुवें तांचे मदल्या हर एकल्या जिवाक केल्लें तें हांव करिना जायना जाल्यार देव म्हाका निश्ठुरांतली निश्ठूर शिक्षा लावं. एलिया भियेलो आनी आपलो जीव वचोवच्या खातीर पळून धांवलो. हांगासर आनीक घडीत आमी आतां सांव पावलाचें घडीत पळयलें. हांगासर एक एलियाच्या जिवितांत घडीत. एलियाचें काम आशिल्लें सुवार्था कितें देवान दिल्लें प्रवादपण ताणें करचें, देवान दिल्लें काम करचें तें ताजें मिचांव. पूण देवान सांगलें काम करन पावस हाडून त्या बाल प्रवाद्यांक जिवेशी मारल्या उपरांत ताका एक संदिग्ध जिवनांत परिस्थिती येता. राणी म्हणटा फाल्यां तुजोय जीव काडटा म्हणून. आतां एलियान कितें चिंतेचें आशिल्लें, हांगासर
एलिया चिंता या राणयेनं पुरा जाणांक जिवेशी मारला, चड प्रवाद्यांक जिवेशी मारला. आता म्हाकाय जिवेशी मारतात आणि त्या देखून तो भियेता, त्या देखून तो भियेता. तो सारकें चिंताप ताणें जाटेचें आसलें कशें, सारकें चिंताप जावन आसलें देवाचोच मुजेर आसा, देवान म्हाका कितें मिसावून दिलां तें हांवें करचें. ताणें देवा लागीं विचारचें आसलें, म्हजें मुखार कितें मिसाव म्हूण ताणें विचारचें आसलें. पूण तेजें चिंताप खंयसर आड येता आनी तो त्या राणयेन जेजबेलान सांगला म्हणून तो भियेता आनी कितें करता. पळयत पुस्तक म्हणटा तो अरण्यान एका दिसाची वाट समकून गेलो. थंय एका रुखा पोंदा बसलो आनी मरणाक आशिल्लो. ताणें म्हळें, सर्वेस्परा हे पुरो म्हजो जीव काड, कित्याक हांव म्हज्या पुर्वजां प्रास बरो न्ही. आतां हांगासर पळया मोगाच्या न्हू, हो येदो व्हडलो प्रवादी म्हणटा, सर्वेस्परा म्हजो जीव काड, म्हाका ह्या संवसारांत जियोंक जायना. तुजो बळिश्ट प्रवादी जावन जायत्या जपां गेल्यान सोमा म्हज्या कारणांनी जायना म्हूण तो उलो मारता. पळयत पुस्तक मुंद वचून सांगता तो एलिया प्रवादी एका भुयारा भितर येता आनी थंयसर सर्वेस्पर ताजे लागीं उलयता. पळयत पुस्तकांत रायांच्या पयल्या पुस्तकांत 19व्या अध्यायांत 9वें वाक्य म्हणटा, तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकोंक मेळ्ळें, एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय. सर्वेस्पर देव एलियाक एक सवाल विचारता, तूं कित्याक हांगासर आसाय. आनी एलिया जाप दिता, एलिया म्हणटा सर्वेस्परा लागीं, हांव सर्वेस्परा दळबऱ्यांच्या देवा पासत उर्बेन भरलां, पूण इस्रायेलांनी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवाद्यांक तलवारीन जिवेशी मारल्यात. हांव एकलो मात्र उरलां आनी तो म्हजो जीव काडूंक सोदतात. हांगासरी मोइजेन केल्ल्या पर्यंत उरल्यांच्या संगतींत हो एलिया पळोवन आसा. एलिया कितें म्हणटा, एलिया म्हणटा इस्रायेलांनी उरल्यांनी तुजो सल्लो सांडला, तुज्यो वेदी मोडल्यात, तुज्या प्रवादींक तलवारीन जिवेशी मारल्यात, हांव एकलो मात्र उरलां आनी ते जीव म्हजो काडूंक सोदतात. तांच्या विशयान पुरा सांगता, आपणा विशयान कांय सांगना. आनी सर्वेस्पर कितें म्हणटा, सर्वेस्परान ताका म्हणलें भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. सर्वेस्पर ताका सांगना, हुयगी तितलें पुरा जीवशें मारलें गे, ताका सोडनोचो, तशें करया तशें करया, कांय सर्वेस्पर म्हणना. सर्वेस्पर म्हणटा, ताणें सांगलें आयकता आनी इतलेंच म्हणटा, येवन तूं म्हज्या मुखार दोंगरा मुखार राव. आनी वो एलिया दोंगरा कडेन येता आनी थंयसर आमी पळयता तें वासा मुखार सांगता. वो एलिया कितें चिंता म्हळ्यार, आतां बळिश्ट सर्वेस्पर आतां येता आनी हांवें आतां पुराचे कडेन दुरां सांगलां, तांणी अशें केलें तशें केलें पुरा सांगलें. आतां कितें करता, भयंकर येवन आतां ताचें प्रताप दाखयता म्हणून. आनी थंयसर आमी पळयता तो दोंगरार आसल्या कडेन बळिश्ट जड वारें मारलें, त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कटपाचो सुरो केलो, पूण सर्वेस्पर जड वाऱ्यान नातिल्लो. आनी चिंतलें भयंकर प्रताप दाखोवन त्या जड वाऱ्यांत आसतलो म्हणून थंयसर नातिल्लो. जड वाऱ्या उपरांत भुंयकाम जाली, पूण सर्वेस्पर भुंयकामे नातलो. भुंयकाम तुमी जाणात, भयंकर व्हडलो आवाज जाता, सगळें उलटा पलटा जाता, तांतूय नातिल्लो. भुंयकामे उपरांत उजो आयलो, पूण सर्वेस्परान उज्यान नातलो. उज्या उपरांत ताका एक हळू ल्हान आवाज आयकलो. तो आयकताच ताणें दगल्यान आपलें थोंड दंपलें आनी भायर सरून तो भुयारा भितर सर्चे कडेन रावलो. पूण सर्वेस्पर आयलो, ताणें चिंतल्या बरें न्ही. एक हळू हळू ल्हान आवाजान आयलो मोगाच्या न्हू. आनी हाका सर्वेस्पर आयलो, सर्वेस्पर ताका मेळ्ळो आनी कुडले तो कितें करता, तो भुयारांत भितर सर्चे कडेन रावता. आनी त्या दाडा सर्वेस्पर परत पयलें विचारलें, सवाल विचारता. एका थाळ्यान ताका म्हळें, एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय. कित्याक म्हूण सर्वेस्पराक उत्तून हांगे पयलें सांगलां तूं दोंगरार येवन राव म्हणून. पयलें सांगलां
तू कितें सांगला ताणें सवाल विटलें सांगला आळे तशें करता म्हणून देवान आन्सर दिवना जाप दिवना ताका दोंगरा वयर रावंक सांगलें आतां दोंगरा कडेन रावल्ल्या कडेन परतें तेंच सवाल देव विचारता आतां उणयाची चिंता बदल हांगी पळयता बदलो ना तो एलिया तेंत सांगता पळय पळयत पुस्तक म्हणटा एका थाळ्यान ताका म्हळें एलिया तूं हांगा कित्याक आसाय त्या दोंगरार ताणें जाप दिली हांव सर्वेस्परा धळभराच्या देवा पासत उर्बेन भरला पूण इस्रायलांनी तुजो सल्लो सांडला तुज्यो वेदी मोडल्यात आनी तुज्या प्रवादींक तलवारेन जिवेशी मारल्यात हांव एकलो मात्र उरला आनी ते म्हजो जीव काडूंक सोदतात सर्वेस्परान ताका म्हळें दमास्का ताका कांय सर्वेस्पराचें आन्सर पळया जवाब सर्वेस्परान ताका म्हळें दमास्का लागीं आसलेल्या आरण्याक फाटीं वच आयिल्ल्या पर्यंत फाटीं वच थंय पावतस आजायलाक आरामसो राय कसो अभिषेक कर उपरांत निमशेच्या पुता जेवको इस्रायलचो राय कसो अभिषेक कर आनी तुज्या जाग्यार प्रवादी जावच्याक आबेल मेहोलाच्या शाफटाच्या पुता एलिशाक अभिषेक कर पळया तो एलिया परत्यान दूर सांगता पयलें सांगलें सांगता सर्वेस्पर कांय ताका जाप दिना सर्वेस्पर म्हणटा तुका हांवें नेमिल्लें म्हजें काम करूंक तुका म्हजें काम इतलेंच आयिल्ल्या बरेंच आतां परत्यान फाटीं वचो आनी अलेल्या व्यक्तींक अभिषेक कोण कर ताका धाडिल्लें हांवें धाडिल्लें तूं काम कर मोगाचें न्हू आज आमकां मुस्तुपटी बेन दिसता समाजांत तशें जाता ह्या देशांत तशें जाता पर भायल्या देशांत अशें जाता संवसारार तशें जाता जायत्या विशयांत हांवान तूं मोतींत आठवनो चिन्ना कंगाल जाल्या मोगाचें न्हू आनी ह्या कंगाल चिंतपा वरवीं आमचें काल्पनीक चिंतपां धा वंट्यांनी सडल्यांत नकारात्मक चिंतपांनी आज मनीस भरला प्रत्येक तरान आमच्या समुदायाचो लोक जायत्या नकारात्मक चिंतपांनी भरला कित्याक असलें घडीत जावन आसा भायर तशें जावन आसा तो मनीस तशें करता तें संघटन अशें करता हें संघटन अशें करता सर्वेस्पर देव एकच सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे तुका खंयचें मिसांव हांवें दिलां थंय तुका दिल्लें मिसांव सारक्या रितीन कर तुज्या हातान कितें आसा पळय तुका दिल्ली देणी कशी आसात पळय ती देणी तूं उपयोग कर ती देणी सर्वेस्पराच्या मानाक आनी गौरवाक कशें उपयोग करचें पळय संवसाराचे सगळे संगती चिंतून तुजो मांडो पाड करन खालें चिंतून नकारात्मक चिंतून भियोन कंगाल जावन भुयारान भितर रिगा नाका सांग पावला बरी जैलांत आसल्यार सकारात्मक तरेन चिंत आनी बऱ्या तरान चिंत तुका सुटका लाभता मोगाच्या साहित्य पोटीं आमचे मानवभाव सुखी नाशिल्ल्या वरवीं हांवान तूं सांपडता आमची चिंतपां सारके रितीन वचना देखून आमच्या जिवितांत आमी कश्टार पडटा आज हांव आनी तूं कितें जावन आसा सगळें आमच्या चिंतपा वरवीं कोणाय की दुरसोन प्रयोजन ना आमी ल्हानता न्हू आमचें चिंताप कशें आसलें पळया मोगाचें न्हू आज तूं एक व्यक्ती ह्या प्रमाणे आसाय जाल्यार तुजें व्यक्तित्व अशें रुपी जालां जाल्यार केवळ तुज्या चिंतपा वरवीं कोणाय की दुरसोन प्रयोजन ना कोणाय की दुरसोन प्रयोजन ना आज हांवान तूं असल्याच स्थिती खातीर आसा जाल्यार आमच्या चिंतपा वरवीं ह्या स्थिती खातीर आसा जर तर आमचें चिंताप सकारात्मक जावन आसता आत्म्याच्या शक्तीन आमी चिंतूंक शकता बरें पॉझिटीव तरान चिंतूंक शकता सगळें बदलावण जाता आमच्या जिवितांत आसचे हर एक तरेचे इश्यूज ह्या चर्चास्पद कितें आसात विशय आमच्या चिंतपा वरवीं उपजल्ले जावन आसात आमी दुबळी आसा तर आमी कश्टार आसा तर आमी समस्यांनी आसा तर आमकां आज कितें पुरा समस्या आसा तर हाका कारण मोगाचें न्हू आमचें हर एकल्याचें तें चिंताप आमच्या चिंतपा वरवीं हर एक संगती घडटात खोटीं चिन्ना खोट्यो संगती करूंक प्रेरण दितात आनी समस्या उपजायतात
जावंक पुरो उत्पत्ती ग्रंथान 6व्या अध्यायान 5वें वाक्यान तशेंच सामातेवाच्या 15 अध्यायान 18व्या आनी 19व्या वाक्यान आमी पळयता फाड चिंतना फाड करण्यो आनी जावंक पावतात आनी उपरांत समस्यांक वळख जातात. आमच्या जिवितांत बदलावण हांवें तुवें अपेक्षीत जाल्यार आमचें चिंता बदलूंक गरज आसा. त्या देखून रोमाकारांक बरयल्या 12व्या अध्यायान 2रें वाक्य म्हणटा ह्या संवसाराची चाल तुमी आदार नाकात, बदलाक तुमची मनां नवीं जावं आनी तुमच्या जिणयेचें रुपांतर जावं. तर मोगाच्यानो आज खंयच्याय परिस्थिती रावान तो आसूं आमी सकारात्मक चिंतूंक देवा लागीं कृपा मागया. आमचें जीवन रुपांतर जावं दी. केदाळा सारकें चिंता आसता ऑटोमॅटिकली हर एक सारकें जाता. एक उदाहरण दिता. सामार्काच्या शुभ वार्त्यान 5व्या अध्यायान 15 वाक्यान पळयता थंयसर पळयत पुस्तक म्हणटा ते जेजूस अशें आयले देवसाराचे सैन लागलो मनीस आतां न्हेसोन बी सारके मोतीर आसून थंय बसून आसलो ताका ताणें देखलो आनी ते भियेले. हांगासर आमी पळयता देवसार लागल्या मनशाक देवसार काडलो, देवान दवंडायलो, जेजून दवंडायलो आनी ताजी मोत सारकी आशिल्ली. केदाळे ताजी मोत सारकी जाली. आतां ताका उस्तूर घाल्लें कोणें? पळयत पुस्तक म्हणटा आतां न्हेसून पयलें म्हणटा तो उस्तूर नातलें, आंगाक पापसितालो, वट्टार आसलो. केदाळा मोत सारकी जाली, ताणें सारकें उस्तूर गेलें. जेजून ताका कांय उस्तूर दिवना, सारकें उस्तूर गेलें आनी सारके रितीर बसलो कित्याक ताजी मोत सारकी आसली. आज मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत केदाळा सारकें चिंतावंक गे आमी हर एक संगती सारक्या रितीर आमकां समृद्धी, सारक्या रितीर आमचे संबंध बांदून येतात, सारक्या रितीर आमचें नेसण आमचें जेवण जाता, सारक्या रितीर आमी अभिवृद्धी जाता, सारक्या रितीर हर एक बरेंचें जावन वता. तर मोगाच्यानो स्वामी जेसू क्रिस्त म्हाका तुका उलोव दिता आमची चिंतपां सारकीं जावं दीत. केदाळा आमची चिंतपां सारकीं जातात तवळ आमची काल्पनीक चिंतपां सारक्या रितीर आमी सवालां विचारूंक शकता, सारक्यो जापी आमकां मेळटात आनी आमच्या जिवीत संपूर्ण तरान बदलता. मोगाच्यानो त्या देखून आमी कितें करूंक जाय? पयल्यान पयलें आमच्या चिंतपांक आमी गमान दिवया. दुसरें आमच्या चिंतपाची जबाबदारी आमी घेवया. तिसरें आमची लौकीक मोत कितें मेंदो म्हणटा तो सारकें आसलें बरें पळया. कित्याक म्हळ्यार थोडे कडेन ड्रग्स खावन न्हू, या विपरीत मादक द्रव्य सेवन करणं, या खोट्यो संवयो करणं आमची मेंदू तसो आसना. तो सारकें आसूंक आमी पळयचें मोगाच्यानो. आनी केदाळा आमची मोत सारकी आसता, केदाळा सारकें चिंतूंक आमी शकता. पवित्रात्म्याचो ससाय आमी मागया. पवित्रात्म्याची देणी जावन आसची. गिन्यान, समजणी आनी जाणवाई आमी सर्वेस्परा देवा लागीं मागया. सर्वेस्पर देव आमकां सारकें गिन्यान, सारकी समजणी आनी सारकी जाणवाई दिवन खंयच्या संदिग्ध परिस्थितीर आसल्यार सारकीं सवालां आमच्या जिवितांत उपजोन सारक्यो जापी आमकां मेळोवंक आनी आमच्या जिवनाचें संपूर्ण तरान रुपांतर जावन ह्या वर्सा आमी यशस्वीची मेटां काडूंक सर्वेस्वर देव आमकां कृपा लाभूं. आमचे संबंध पुरा बरे जावं. आमची आर्थीक परिस्थिती आमची काल्पनीक तरेन आमी चिंत्या मुखल्या दिसांनी हांव ग्रेस्त जातलो, हांव ग्रेस्त जातली. मुखल्या दिसांनी म्हजो संबंध म्हजो कुटुंबांत बरो जातलो. म्हज्या जिवितांत असलें घडितां घडटलीं, म्हाका बरें काम मेळटलें असलें पॉजिटीव सकारात्मक चिंतपां, सकारात्मक काल्पनीक चिंतपां आमी चिंतूंक प्रारंभ करया मोगाच्यानो. आनी सर्वेस्पर देव जें कितें आमी चिंता तें आमच्या जिवितांत रुजवातेक कार्यगत करतलो आनी ताका आमी महिमा दिवंक सर्वेस्पर देव आमकां फावो करून दी. आमीन. सगळ्यांच्या बापा आमची मोत परिशुद्ध कर बापा आनी आमी बरें चिंतूंक, बरें उलोवंक, बरें करूंक तुजी मजत पवित्रात्म्या मुखांतर आमकां हर एकल्याक फावो कर बापा. आयच्या दिसा समर्पण करता आमकांच आमी तुज्या हातांत.
तुज्या योजने प्रमाणे आमकां तूं रुपीत कर बापा. तुजें योजन आमच्या जिवितांत जारी जावंक तुजो आदार लाभय बापा. आनी तुज्या आश्रयान जियेवन तुजी खुशी पाळूंक आनी त्या मारिफात तुजीं भुरगीं जावन जियोंक कृपा तूं आमकां लाभय म्हण मागता. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांगासर जमलेल्या प्रति एकल्याक हर एकल्याक तूं आपड सोम्या. तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर सोम्या. आनी हर एकल्याचें जिवीत आशिर्वादीत कर म्हण मागता. हर एका पिडेस्ताक समर्पण करता. प्रत्येक जावन आयच्या दिसा आमचे लागीं मागण्याक विनवणी केल्ल्या कॅन्सर पिडेन कश्टोवच्या व्यक्ती पासून मागता बापा. तुजी विशेष गूण करची सकत तांचेर देवय. तांकां तूं आपड गूण कर. बरी भलायकी तांकां लाभय. तांच्या सेवेच्या वखदांचेर आशिर्वाद घाल. आनी तांकां ट्रिटमेंट दिवच्या दाक्तेरांचेर तुजो आशिर्वाद घालन त्या मारिफात तांकां बरी भलायकी फावो कर म्हण मागता. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांगासर जमलेल्या मदें कोणाक कितें पिडा आसा ती सर्व तुज्या पांयामळी समर्पण करन. सोम्या हर एकल्याक तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर. कित्याक तूं वैजांचो वैज. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना सोम्या. सोम्या तुजी गूण करची सकत आतां आमचे मदें वगात वळय आनी हर एकल्याक आपड गूण कर म्हण मागता. हालेलुया 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 बला बला हालेलुया हालेलुया हीला रबा हीला रा हीला रा हीला रा हीला रा हीला रा हीला रा हीला रबा हीला रा हीला रा हीला रा. Psalm 28:28 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. 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 ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಪಾರಂಪರೆಯ ಬಂಧನವೆಲ್ಲ ಮುರಿದು ಹೋಯಿತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಯೆರಿಕೋ ಕೋಟೆ ಮುರಿದು ಬಿತ್ತು. ಹನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಅನ್ನ ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಸ್ಯಾಮುವೆಲ್ ಬಾಲಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರಬಂ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಎಲಿಷನ ಶಿಷ್ಯನ ಸಲಬರಬ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ತೀರಿಸಿದ ಯೆಹೋವ ದೇವಾ. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ
ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಚ್ಚದಂತ ಬಂಧನವಿಲ್ಲ, ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀಳದಂತ ಕೋಟೆ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗದಂತ ಕಾರ್ಯವಿಲ್ಲ, ನೀ ನಂಬಿದರೆ ನಡೆಯದ ಅದ್ಭುತವಿಲ್ಲ. ಬೇಡಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಬೇಡಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿದರೆ ಸಿಗುವುದು, ತಟ್ಟಿದರೆ ತೆರೆಯುವುದು, ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಆರಾಧನೆ, ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Mighty Lord, we surrender unto you. Fill us with your power. Fill us with your grace. Open our mind that we may be one with you. Jesus, unite us with you. Lord, we surrender our brain unto you. We surrender our thoughts. Right now may be purified by the blood of Jesus. Lord, we pray, help us to have the right thinking in our lives. Every kind of negative energy, every kind of negative thoughts, we surrender it to the feet of Jesus. Jesus, transform us. Jesus, set us free. Lord, we surrender all kinds of infirmities in our lives, all kinds of blockages in our lives due to our thinkings. Right now, by the mighty fire of the Holy Spirit, may it be burnt and may it be destroyed. Jesus, we pray right now, may your grace enter our life. Every area of our life which is darkened by our thoughts, right now, let us receive a divine set free. Lord, we surrender each area which seems impossible to us, our health, our finances, and the situation and the circumstances around us. Jesus, by your mighty grace, transform each individual in our lives. Transform the hearts of each person in our life. Lord, we pray for a special grace wherever we may go. May your divine will be revealed unto us. Help us to walk according to your divine will. Grant us supernatural healing. Grant us supernatural deliverance. Grant us supernatural set free by the mighty power of God. Lord, we surrender as we are unto you. At this moment, send your Holy Spirit. At this moment, send your deliverance. At this moment, send your divine set free in our life. Let our lives be transformed by the mighty power of God. Jesus, we come to you as we are. We surrender unto you. हाव पाथिता जिसु मोगाळा तुझे हाव पाथिता जिसु मोगाळा कष्टांची मोडा मोचे आईल्या वेळा जिसु मोगाळा. सगळ्यांनी ती गेल्या. इत्यावो
साष्टांगनामा करूया पूर्वीराध्या रूपा बोधा नव्योरीति आदर्या सर्वोन वेचा अस्कत्रिस्या बापाटाचे बळदिव्या ससे बाबा तसेच पुता उल्हासानी स्तुतीचा पृथ्वी महिमा ससना ससना एकाच कार्यान हर्षिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समासमी नावाटा आमेन. प्रार्थूया. देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूं आमकां दयेन तूं फावो कर. जो जेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. मोकळा सुम्या समर्पण करता फादर अनिल आल्फ्रेड हांका परवांच्या दिसा ताणी आपलो जल्म दिवस आचरसूंच्या संदर्भी तांकां तुज्या विशेष अभिषेकपणान भर बापा. तांचे थंय आसची हर एक तालेंत उजवाडा हाडन तुज्या सेवे खातीर उपयोग करचे भाग तांकां लाभय बापा. तुझ्या पवित्र आत्मेचे मार्गदर्शन तांकां हर एका घडये फावो कर बापा. आनी तुज्या नांवान जोखणा खातीर मागतात थंयसर बऱ्या भलायकेचे देणे तांचे मुखांत्र वाळोवंक करपा तूं फावो करना. तांकां अभिषेक कर बापा. मोकळा सोम्या सदांच बऱ्या भलायकेचे देणे समाधानाचे देणे आनी तुज्या पवित्र आत्म्याचे हजरपणाचे देणे दिवन तांकां आशिर्वादीत कर. तुज्या उजव्या हाताचे संरक्षण कवच तांचे भोवती आसा करन. तुज्या पवित्र रक्ताचे हातेर तांच्या हातान दिवन पवित्र आत्म्याच्या मार्गदर्शनाखाल एक अभिषेक्त यजक जावन तांणी तुजी सेवा करूंक तांकां तूं अभिषेक कर बापा. ह्या शालोम प्रेयर मिनिस्ट्री खातीर तांणी तांचो वेळ करशीत आसतना मोगळा सोम्या त्या वेळाक तांकां भरपूर मापान आशिर्वादीत कर. प्रतिफळ लाभय म्हण मागता. हर एका घडये तूं तांचे सांगाता रावून तांकां राख सांबाळ आनी आशिर्वादीत कर म्हण मागता.